Argan तुका सुमिया जेजू ओगळाप तुका सुमिया जेजू मोगाच्या भाव भयणीनो जानेवारीची 7 तारीख आयतार सुमियाची आपरगटणी दी एपिफनी ऑफ द लॉर्ड प्रभुविना दैव दर्शनदा महोत्सव म्हणतो आम्ही त्या दाबाजाच्या सुवार्तेच्या नियाळात तुमका स्वागत सुस्वागत हांव बापू फ्रँकलिन सोजू शिवमोगा दिएसीस जानेर म्हयन्यांत पापाल इरादो जावन आसा पवित्र सभेक विभिन्नपणाच्या देण्यापासत क्रिस्तांव समुदाया भितर वेगवेगळी आपोवणी वळखूंक आनी वेगवेगळ्या संप्रदायाची गिरेस्तकाय समजून सोलूंक पवित्र आत्म्याची मजत मागया. सबार देणी कोरिंगारा बरयल्या पहिल्या पत्रांत सा पाऊल सांगता सबार देणी आसात, सबार सेवाय आसात, म्हणजे वेगवेगळ्यो देणी वेगवेगळ्यो आमकां सेवा दिल्यात ते सक्कड सुमियाच्या कामा खातीर मिसावा खातीर सेवे खातीर म्हणून आमी समजून घेवचें. आमी मागया सर्वेस्वर बापा तुका अर्गां होगळाप आनी वाखाणी दिता. आयच्या दिसा तुजी सुवार्ता आपरगटणेची सुवार्ता आमी नियाळच्या वखता तुवें तुकास उगडापो केलोय. आज तें उगडापण आमी समजा सारकें तें दर्शन आमकांय तूं ह्या सुवार्तेच्या नियाळान फावो कर. आमचो भावार्थ बुडवून कर, मागणें जिवीत सदृढ कर. हें मागणें आमी करता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. घेवया मोगाच्या भाव भयणीनो आज पयलें वाचप इजाइया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें आवाजवर 60 ओळ 1 तावन 6. उठ परजडीत जा, तुजो उजवाड आयला. सर्वेस्पराची महिमा तुजेर परजळटा. पळय पृथ्वीर अंकार विस्तारला आनी राष्ट्रांचेर काळोख. तरी तुजेर सर्वेस्पर वयर सरता, ताची महिमा तुजेर दिश्टी पडटा. राष्ट्रां तुज्या उजवाडाशी येतात आनी राय तुज्या उदेवाच्या परजळाशी. तुजे दोळे उबार आनी भोंवती दिश्ट लाय. सगळीं एकठांय जावन तुजेशी येतात. पयस पयस तावन येतात तुजे पूत आनी तुज्या दुवांक हांडयेर बसोवन हाडतात. हें पळोवन तूं परजळीत जातेली. तुजें काळीज उडटलें आनी रोंद जातलें, कित्याक दर्याची संपत्ती तुजेशी वाडटली. राष्ट्रांची ग्रेस्तकाय तुजेशी येतली. करी हिंडांनी येवन तुजो गांव भरतली. मिडियानाची आनी एफाची तारून करी भांगार आनी धूप हाडून शेबातावन सगळीं येतली आनी सर्वेस्पराची स्तुती करतली. कीर्तन 70 आनी 2 72. श्लोक. तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपडतात सर्व राष्ट्रां. देवा नितिवंत फैसलाचे देणें तुज्या रायाक पाठाय. राय कुवार जावन आसलेल्या ताका न्यायनीत करचो अधिकार दी. अशें तो तुजे परजेक नितीन सांबाळूं. दुबळ्या धाकट्यांक न्यायनितीकाल सोलोवन व्हरूं. तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपडतात सर्व राष्ट्रां. ताज्या दिसांनी न्यायनीत वृद्धी जावं. संद्रीम आससर शांती शेकान शेक बाळुवो. तो एका दर्यातावन दुसऱ्या दर्या पर्यंत युफ्राटीस न्हंयतावन पृथ्वीचे अंत पर्यंत राजवट चलोव. तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपडतात सर्व राष्ट्रां. तार्शीस गांवाचे आनी दर्या कारावळेचे राय सुंक हाडून येतले. शेबा आनी सेबा गांवांचे राय काणिको घेवन येतले. वय सर राय ताचे मुखार सरपडतले. सर जनांगा ताची सेवा करतली.
तुझे मुखार सर्वेस्परा सरपडतात सर्व राष्ट्रां. उलो मारतेल्या दुबळ्या धाकट्यांक आनी गत आदार नातलेल्या गरीबांक तो पावतलो. अस्कत्यांचेर आनी गरजेवंतांचेर दया दवरून तांचो जीव तो राखतलो. तुझे मुखार सर्वेस्परा सरपडतात सर्व राष्ट्रां. सा पावलान एफेस घरां बरयल्ल्या पत्रांतल्यान वाचप. हावस्वर 3 ओळ 2-3-5-6. भावां भयणीनो, तुमच्या हितापासत देवान येदी वर्ती जबाबदारी म्हाका दिल्या म्हूण तुम्ही आयकून आसूं येत. हांवें आतां संक्षिप्त तरान बरयलां तशें देवान आपली गुपीत मांडावळ म्हाका कळीत केल्या. आदल्या काळार खंयचेच संतती कळीत करूंक नातुल्लो हो गूठ ह्या काळार देवान आपल्या प्रेरक आत्म्या मरेफात भाग्यवन धर्मदूतांक आनी प्रावाद्यांक उगाडला. होच तो घूट सुवार्ते मरेफात जुदेवान सवे हेर जातींची देवाच्या दायजाची सहवारीसदारां. ती तेस आनी एकच कुडीचे सांदे. क्रिस्त जेजू थंय देवान दिल्ल्या बसवणेंनी ती वांटेली. हालेलुया हालेलुया. उदेल्लें तें ताचें नेकेत्र आमी देखलें आनी ताका नमस्कार करूंक म्हूण आमी आयल्याव. हालेलुया. माथेवाचो वांजेल आवास्वर 2 ओळ 1-12. जेजू जुदेया प्रांताच्या बेतलेहम शारांत जल्मलो. तवळ हेरोद राजवट चलयतलो. जेजू जल्मल्ल्या उपरांत उदेन दितावन थोडे ज्योतिशी जेरुसलेमाक येवन विचारूंक लागले. जुदेवांचो राय जावच्याक जल्मला तो भुरगो खंय आसा? उदेल्लें तें ताचें नेकेत्र आमी देखलें आनी आमी ताका नमस्कार करूंक म्हूण आयल्याव. हें आयकून हेरोद राय सगळो घाबरलो आनी त्याच परी सगळें जेरुसलेम. तोड हेरोदीन प्रमुख याजकांक आनी लोकांच्या शास्त्रींक सांगाता आपयलें आनी क्रिस्त खंय जल्मोवचो आसलो त्या विशयान तांच्या लागीं विचार केलो. तांणी सांगलें, जुदेयाच्या बेतलेहम शारांत. कित्याक प्रवाद्यान अशें बरयल्लें आसा, आनी तूं जुदा प्रांताच्या बेतलेहेमा जुदाच्या मुखेल्यामध्ये तूं बिलकुल अति ल्हान न्हय, कारण तुजे तावन उपसतलो एक फुडारी, इस्रायलाक म्हजे परजेक चलयतलो गवळी. तवळ हेरोदीन त्या ज्योतिशींक कुशीन आपयलें आनी ते नेकेत्र तांकां दिश्टी पडली वेळ घडी तांचे तावन समजून घेतली. उपरांत ताणें तांकां बेतलेहेमाक धाडलें म्हणून वसा आनी 17 बाळकाची सोदना करा. तो तुमकां मेळटस हांगा येवन म्हाका खबर दिया. हांवें वचून ताका नमस्कार करीचे. रायाचें उतर आयकून ते भायर सरून गेले. तेन्ना उदेतना तांणी पळयल्लें नेकेत्र परत्यान तांच्या मुखल्यान वेतलें तें आनी शेकी बाळोक आसलो त्या जाग्या वयर वचून रावलें तें तांकां दिसलें. नेकेत्र पळोवन ते भोव चड संतोश पावले. थंय घरां भितर सरून तांणी बाळकाक ताच्या आवय मोरये सांगता देखलो आनी सरपडोवन ताका नमस्कार केलो. उपरांत आपली दिरव्यांची चिलां उक्तीं करून तांणी ताका अर्पिल्यो काणिको भांगार धूप रक्ता बोळो. पूण हेरोदेस हरशीं तांणी फाटीं वचनये म्हूण देवान तांकां सपनान ताकीद दिल्ल्यान दुसरीच वाट धर आपल्या गांवाक ते फाटीं गेले. जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावा भयणीनो, आयच्या दिसा आमी आयकले ह्या वाचपांचेर आमी नियाळ करया. आयच्या पयल्या वाचपांत सर्वेस्पराची महिमा तुजेर फांकल्या. थंय जेरुसलेमाचेर ती फांकल्या, या इस्रायल परजेचेर फांकल्या. आज आमचेर फांकल्या सर्वेस्पराची महिमा जेजू क्रिस्ता मोरेफात.
त्या खातीर आयचें वाचप आमकां आपोवणें दिता, सुडसुडीत जा, परजळीत जा, तुजो देव इमॅन्युएल तुज्या सांगाता आसा. तशेंच आयच्या किर्तनांत आमी आयकलें, तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपडतात सर्व राष्ट्रां, कित्याक सर्वेस्पर देव ह्या संवसाराचो तो राय, धनी आनी तो चलयते आसा. त्या खातीर ताची नीत, ताची दया, ताचे आशिर्वाद, ताचे बेसांव आमकां सगळ्यांक जाय. दुसऱ्या वाचपान सांग पावलो आमकां एक गुपीत सुद्दां गोटू उगडाप हें करता. कसलो तो गुपीत सुद्दां गोटू? तो सांगता पवित्रात्म्याद्वारे धर्मदूतांक, प्रवाद्यांक तो उगाडला आनी ताकाय तो उगाडला. आज आमकां तो उगाडला. म्हणजे सुवार्ते वरीफात जुदेवांचे सवे एर जातीचे देवाची दायजाची सहवारीसदारां क्रिस्त जेजूच्या एकवटान अनभवार्थ्यांक तेंच दायज मेळ्ळें. सुवार्थ आमकां मात्र न्ही, सुवार्थ दपून दवरूंक न्ही, सुवार्थे खातीर आमी लज येवचें, भियोवचें, भिवकुरे हुक्केला जावचें न्ही. आमी सुवार्था साक्ष जावंक आसा, ती परगटूंक आसा. परगटूची रीत आमकां पवित्र आत्मो शिकयता. कोणाकी दुखय नासतना सत तांकां समजा सारकें सर्गीची जाणवाय तो आमकां दिता. त्या खातीर आज पवित्र आत्म्याच्या बळान आमी ती सुवार्था परगट करूंक आसा. कशें प्रवाद्यांनी केलें, कशें धर्मदूतांनी केलें, तेंच मिसांव आज देवान आमकां दिलें आनी तेंच मिसांव पावलूक दिल्लें तो आज आमकां सांगता. तिसऱ्या वाचपान म्हणजे आयच्या वांजलांत आज आमी पळयता तेग राय ज्योतिशी तांकां नेकेत्र दिश्टी पडटा आनी ते जेजूक सोदून वेतात. सोदून वेतना वाटेर ते वाट चुकतात. बावतिजम घेतलेली आमी, साक्रामेंतान जिवोवची आमी, उपदेशान जिवोवची आमी, मोदेन थोड्या फावटी वाट चुकता. गर्दनेच्या गोठ्या लागीं वचत जाल्ली आमी, साक्रामेंता लागीं वचत जाल्ली आमी, सोम्या जेजूच्या मोगा लागीं वचत जाल्ली आमी, खंयच्यागी रावळेरा भितर रिगल्या. त्या रावळेराचो वैभव, त्या रावळेराची महिमा पळोवन आमी चिंतलें सोमी आमचो थंय आसा म्हणून. पूण थंय हेरोद आसा. हेरोद म्हणलो संकेत कितें? हेरोद आज जावं पुरो भ्रश्टाचार, हेरोद जावं पुरो कामातुराई, हेरोद जावं पुरो वायटवटण्यो सवयो. आज त्या रावळेरा भितर आमी गेले हांवगी. त्या रावळेरा भितर वचोंक सुलाभ, त्या रावळेरांत भायर येवंक बारीक कश्ट. पोटाच्या ग्रासा खातीर देश विदेशांत आमी वावर करते आसा. तर दिसपडतो ग्रास दी म्हूण आमी मागता. दिसपडतो ग्रास दिल्ल्या देवाक आमी त्रास दिते आसा. आमी ताका नेगार केला गी, आमी ताका सांडला गी, या आमी वाट चुकल्या गी. हेरोदाच्या घरा आमी गेल्या गी. तर आज या सुमेच्या अपरगटणेच्या दिसा आमकांय तो गुट देव उगडापे करता. गुपीत आसली आज तो गुट उगडापेकर सांगता आज आमकां वी हॅव टू एनकाउंटर जीजस. जेजूचो आमकां आज सांगातपण जाय. आनी ते हेरोदू सकाळाक आपयता आनी तो विचार करता. विचार करतना गरजेचे विचार करचे. विचार करतना आमी आडवाटेक या पाडवाटेक वचना. आज सबार आयचे ह्या म्हयन्याचे जेराल इरादो पापाल इरादो हितूस विविध देणी आसात. पूण देणी ती आमी मिसयूज करून घेवन नजो. सुवार्थेंत ती आमी व्यापार करून घेवन नजो. आमी हांगा वर्तक न्ही, सुवार्थीक. वर्तक तो बिझनेसमॅन व्यापारिस्त जावन आसता. पूण आमी बिझनेसमॅन न्ही. त्या खातीर सुवार्था आमी व्यापारीकरण करूंक नजो. सुवार्थेच्या उजवाडाक आमच्या लोकांक आमी हाडी जाय. तेंच आज आमकां मेळची आपरगटणी. आनी थंय आसल्या सगळ्यांनी तांकां असल्या जाणवया प्रमाणे हेरोदाक सत सांगलें. हेरोदू सत स्विकार करूंक तयार नासलो. हेरोदू
ह्या ज्योतिषींक ह्या रायांक आपयता आनी सांगता ताची सोदना करा, हांवेंय वचून ताका आराधन करूंक आसा. ताच्या मोतीन गात आसलो, ताच्या जिवितांत पातक आसले. गात पातक आसल्यार सुम्याक पळोवंक आमकां जायना. आज आमी हेरोदा बरी रावल्यार भितर रावन सुम्याक आराधन करूंक जायना. कित्याक तसले व्यक्तित्व, तसलो मनोभाव सारको जायना शिवाय जायना. हेरोदू सारको जावना. हेरोदाच्या घरांतून भायर येतना नेकेत्र दिश्टी पडले. म्हणजे देवाचो स्पिरीट, ह्या देवाचे ग्रेस, कृपा आमच्या जिवितांत वाळटा. आमच्या बावतिजमांत हांव आमच्या जिवितांत ती कृपा वाळटा. आमी वाटेर वाट चुकतना, हेरोदाच्या घरांत येतना, म्हणजे वायटाच्या पातकाच्या संवसारांत रिगतना आमकां ते नेकेत्र म्हणजे ते कृपा दिश्टी पडना. कृपा होगडयलो अनुभव जाता. कित्याक म्हज्या जिवितांत अशें घडटा म्हूण कळीत जायना. कित्याक अंकर म्हजेर येता. न्हयचे पयले वाचून तुमी वासी जय, तुजेर प्रकाश आयला. सुमी प्रकाश आयला, अंकार पयस करता. ताचे पवित्रत्वेचो प्रकाश तो दिता. ताच्या उपरांत ते ज्योतिशी त्या घरांतून भायर येतना ते नेकेत्र दिश्टी पडटा. म्हणजे क्रिस्ताच्या वाटेन, सक्रामेंताच्या वाटेन, देवाच्या उपदेशाच्या वाटेन चलतना तुमकां कृपा मेळटा. आनी ते थंय वचून बाळकाक, मोरयेक तांणी पळयलें, देखलें आनी आराधन तांणी केलें, नमस्कार तांणी केले. आनी तांच्या लागीं आसलो कितें दुंपू, काणिको तांणी भेटयलो, भांगार आनी रक्ता बोळो. आज आमी जेजूक कितें दिवयेत? दिवचो संकेत कितें? म्हाका भाव भयणीनो सांग पुरो, हांव इगर्ज बांदतना 10 लाख 15 लाख करोड पर्यंत दिता, या हॉल बांदतना दिता, या इस्कॉल बांदतना दिता, दिया, तें गरजेचें. पूण दिवचें कशें हांव दिता? 4 जाणांक सांगच्या खातीर, देखच्या खातीर, ह्या संवसारांत म्हाका मान मेळच्या खातीर हांव दिता गी, ह्या क्रिस्ताच्या मोगान हांव कसलीय सेवा करता. पळया, 3 नमुन्याची सेवा आसा. गरजेची, मोरजेची, कोरजेची. कोरजेची कोरोस काडूंक आमकां कळीत आसा. मोरजेची ताची मोर्जी दाखोवप, ताका सोय रोखून दवरी जाय, ताचें नांव सांगत जाय, ताका कुरो दवरी जाय. तिसरें, उजव्या हाताक दिलें दाव्या हाताक कळनातल्या बरी वावर करची आसा. गरजेची सेवा. आज हांव ह्या जाग जावन हांवें कोरजेची न्ही, मोरजेची न्ही, गरजेची सेवा करी जाय. तिसरें आमकां कोरिंथकारांत बरयल्या पयल्या पत्रांत आमकां वाचूंक मेळटा. तर आज आमचे फिरगस कुटुंब, आमचे ल्हान क्रिस्तांव समुदाय, आमचे कथोलीक सभा, आमचे गौडीक मंडळी, अर्थीक समिती, आमचे युवा मंडळी, ICYM, YCS, मोरिया सोडॅलिटी, कितले आयोग, 21 आयोग आमच्या DSCनी आसात. ते आयोग नांवां कितें न्ही, त्या आयोगाद्वारे देवाची कृपा आमी जोडून घेवंक आसा. थंय निस्वार्थपणी आमी सेवा करूंक आसा. देवाचें दर्शन आमकां थंय मेळटा. जावं पुरो रेते एक अनुभव जाता जाल्यार तो अनुभव सदां दवरूंक आमकां फिरगस कुटुंब आसा, आमकां वाड्या जमती आसात, आमकां विविध संघ संस्थे आसात. थंय खंयच्याय एका स्वार्था खातीर, हांकारा खातीर, गर्वा खातीर आमी स्वार्थेचे साक्षीदार जायना. बगार सुम्या खातीर कितेंय करता हांव सुम्या खातीर करता, कितेंय करता हांव मोगान करता. म्हजें नांव सांगोना, म्हाका गौरव दिवना, म्हाका तें दिना, तें खंयचें गरजेचें न्ही. म्हाका आमी हर एकल्यांनी सरळ जावंक आसा, काळती जावंक आसात. आनी आज सुमेची आपरगटणी आमकां काळतेपणी शिकयता. ते राय कालतेपणान त्या गर्दनाच्या गोट्या लागीं, त्या घरा लागीं ते आयले आनी तांणी तांकां नमस्कार केलो. तूं केदो व्हडलो व्यक्ती जा संवसारांत, केदो व्हडलो राय जा, केदो व्हडलो प्रायम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, या कोणीय जा, तुवें देवाक सरपड जायस. आज हांव सरपडना, हांव पयस गेलां, नश्ट तुकाच. देवाक कितेंच नश्ट जायना, कश्टय तुका, नश्टय तुका. त्या खातीर आज क्रिस्ताचो अनुभव जोडचे फेस्त म्हूण येता, आपरगटण्याचे फेस्त. गुड उगडापो जाला जेजू आमचो सोडवणदार.
त्या सोडवंदराच्या सडवणेच्या सालवासावाच्या वाटेन आमी समकोवया चलया. ताणें दिल्ले मिसांव जावं पुरो पोती जावन पोतीण जावन आवय बापूय जावन युवक युवती जावन भुरगीं जावन आमचे वाड्यांत आमकां तें दिल्लें मिसांव आमी ताच्या बेसांवान तें मुंदरून व्हरूंक आसात. आमी ह्या काळाचे संकेत वाचूंक आसात. आज झगडें झुजू तें सकट आमी संवसारांत पळयता. तर आमी क्रिस्तातेन तीर रावया, सुम्यतेन तीर रावया आनी ह्या तिरासणेन आमी जियेतना आमकां पुरासाण जायना. इजाइया 7:9 सांगता, तुम्ही भवार्थान तीर आसचे नातल्यार तुम्ही तीर उरची नात. If you do not stand firm in faith, you will not stand at all. आज मोगाच्या भाव भयणीनो, आज आमचे जिवीत निर्मळ नितळ कुरपाळ करूंक आपोवणे सुमेचे परगटणेचे फेस्त. गांवांत परगांवांत तुम्ही आसात, वावर करतात, तर क्रिस्ताक विसर नाकात. आयतारसून बागेवनपणी सांबाळूंक विसर नाकात. दिसपडती मागणी चालती मागणी तुम्ही विसर नाकात. सकाळी संजे देवा सुकडास काढून मागण्या करून तेर्स करून देवाचे उतर वचूंक विसर नाकात. तुम्ही केदाळा देवाच्या कृपेन भरतात, पेकोवन तुमची जाता. गुपित गूट तो उगडाप्या करता. जरामाया 33:3 काणू आसा. तुमकां कळीत नातले गूट तो उगडाप्या करता. इजाइया 60:5-1-2 तुम्ही वाचा. ताणे आपयनातल्यान की तो दर्शन दिवं शकता आणि तो तांच्या लागींच आसा. इजाइया 50:3-1 वाचताना ताजो हात आमकां सदां काळ राखता. हात राखोंक जाय तसो तो मोठवो न्ही. तर मोगाचे भाव भयणीनो, एक सत तें खरें सडवण. ती सडवणदार आज आमकां जल्मला म्हणून नातालांच्या फेस्ता आमी गायले, विविध फेस्तां आमी केली, कुटुंबाचें फेस्त, आज परगटणेचें फेस्त. तर ही परगटणी फोट न्ही, ही परगटणी काणी न्ही, ही परगटणी कावान न्ही, ही परगटणी पुराण न्ही, ही परगटणी एक इतिहास. ही परगटणी खरी. ही परगटणी देव मनीस जाला, देव आमच्या मध्ये जियेला, अजूनही पुनर्जीवन क्रिस्त आमच्या मध्ये जियेते आसा. जी कोण कालतेपणान, जी कोण विधेयपणान, जी कोण समर्पणान, जी कोण देवाच्या उतराच्या आधाराचेर मागण्यान भावार्थान जियेतात, तांकां अजूनही दर्शन लाभता. सबारांक दर्शन लाभचें आमी सुवार्थेच्या नियाळांत, या सुवार्थेच्या परगटणेंत अनुभव सोडता आणि आमच्या मिसाच्या बलिदानात आमी अनुभव सोडता. ताची कूड आनी ताच्या रक्ताद्वारे अनुभव सोडता. तो अनुभव तुमचो जावन दी. चरणकरांतले बंदपसंतले बंदडांतले पिडेशेड्यांतले वायटांतले विघ्नांतले देव तुमकां निवारण दिवून हांव मागता आनी तुमकांय ती परगटणी दिवं दी. आड वाटे जावन सारक्या वाटेक तो आमकां हाडन ताच्या वाट्यान आमकां चलोवन दी म्हूण आमी मागया. सर्वेस्पर बापा, अगणीत काकूळदारा, तुका हर गांवकळापांनी वाखाणी दिता. हरशे दिसा सुमी आज जेजूची परगटणेची परब आमी आचरण करता आसतना आमचे जिविती आशिर्वादाचे, बेसावाचे, कुरपेचे, पेकोवणेचे कर. या सुवार्थेद्वारे तुजो परजळ आमच्या ते देवून येवं दी. आमच्या तितली अस्कत काय बंदपस बंदोड्यो पिडाशेडा सर जेजू क्रिस्ताच्या नांवान सोड नसो दी. ती गूड जाली कसले आल्या पाल्या वरवीं न्ही, लेपा वरवीं न्ही, देवाच्या उतरा वरवीं म्हणटा जाणवाय 16-12 गूण जावची ती सकत जेजू जावन आसा. जेजूच्या नांवान तुमकां गूण जावं दी. जेजूच्या नांवान जैत उतरान भले की रक्तां सुडका मेळोवन दी. पिडेशिडे तावन निष्क्रिय पिडेशिडा गूण जावन तुम्ही जैतेवंत जावचे बरी हांव तुमच्या खातीर मागतलो आनी जेजूच्या नांवान तुमकां सुडका घोशीत करतलो. आमेन. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. बापू फ्रँकलिन सजो शिवमोगा देसीस म्हज्या खातीर, म्हज्या सुवार्थेच्या मिसांवा खातीर तुम्ही मागात आनी साद जाता तितल्या लोकांक तुमच्या अंतरजाळांत ही सुवार्ता तुम्ही दुसऱ्यांक मुखार करात. देव बरें करूं.